कुलशेखर अभक्तीक निर्मार्ग तावन जर कोणीय सकाळींच्या मिसा वेळार येवन काणी घेतले जाल्यार परत्यान येवचें म्हणना. दीपक फर्नांडीस फेरार, लीना डेविड फर्नांडीस मन्नगुड्डे, स्टीफन रोड्रिगस आनी कुटाम कुलशेखर अभक्तीक पेरमन्नूरू, डॉल्फे डिसिल्वा कुलशेखर अभक्तीक मुंबई, अभक्तीक शक्तिनगर तावन अभक्तीक गोंयांत तावन, प्रीति विवियन वियानी डिसोजा कुळाई तावन, लॉरेन्स आनी शीला पिंटो कद्री तावन, अशोक विन्सेंट पुडिल तावन, वलेरिया फेल्सिटा डिसोजा कुलशेखर, हैरी साइमन लसरादो फरंगपेट, अनिल जानेट निर्मार्गा गोयन तावन अभक्तीक, एल्विटा आंशा डिसोजा बोलियर, फ्रांसिस अनिता मस्करिनस शक्तिनगर, कियान आणि सिनोरा मिनेजस वामंजूर, आविल पेस पेरमन्नूर, मेरी लोबो कुलशेखर, लेविन अगस्टिन डिसोजा बिकर्नकट्टे, पैट्रिक मरिया ग्लेन ग्लेनोरा शक्तिनगर, आशा करवालो जेप्पू, जॉन फर्नांडिस तारेतोटा, आयोना ब्रैंडन डिसोजा मल्लिकट्टे, जेन आणि एड्रिन डिसोजा कुलशेखर, मैक्लिन मरीना मेलरॉन कुलशेखर, डियोन आणि एलोन डिसिल्वा कॉर्डेल, प्रिमल वेटकेर पंपवेल, सिप्रियन रेबेलो आणि कुटाम कुलशेखर बेळतंगडी तावन, पेरमन्नूर तावन, नारिंगन तावन एक भक्तीक, डेलोन मारिल रोबो कुलशेखर तावन, जेनिफर गोम्स कुडुपू, वेरोनिका पत्रावो शक्तिनगर, ग्लोब ट्रॅव्हल्स बलमटा, विनय सेरावो बोळार, विन्सन शर्ली डिसोजा आणि कुटाम कुलशेखर, जेम्स रीना आणि कुटाम उडुपी, ऑस्वर्ड आणि सल्मा डिसोजा शक्तिनगर, स्टीवन रोड्रिगस आणि कुटाम कुलशेखर, रिचर्ड लोबो पेरमाई, एवलिन रोड्रिगस बिकर्नकट्टे, केल राई तावन एक भक्तीक, विलियम लोबो बिकर्नकट्टे, फिलोमिना डिसोजा बिकर्नकट्टे, गॉडविन अल्वीना कुलशेखर, जेसन डिसोजा कंकनाडी, जेन सिक्वेरा आणि कुटाम कद्री, फेलिक्स जिनेट कार्लोश फेलिक्स जिनेट कॅरल शेरल पेदमले, मर्लिन मस्करिनस देरेबाइल, बज्जोडी तावन एक भक्तीक, जेफ्री कॅस्टलिनो कद्री, बेसिल विन्सेंट रोड्रिगस जयश्रीगेट, ॲलिस डिकुन्ना आणि कुटाम बन्नूर, सेलिन मिनेजस कंकनाडी, मॅथ्यू आणि जेनिफर पिंटो कुळाई, सेलिन फर्नांडिस कुडुपू, रॉबर्ट पिंटो कुळाई, लिली मोंतेरो बुंटवोळ, जानेट पिंटो व्यासनगर, रोशन कॅस्टलिनो कुडुपू. सांतेरेजाक सांतीपणाक उबारलेल्या संदर्भार 100 भुरग्यांक दिवच्या स्कॉलरशिपाक आधार जावन दान दिल्लें आसा. रोनाल्ड पेस कद्री, सियान पिरेरा, आयवन आणि वीना कद्री, जुलियाना आणि फिलोमिना कॅस्टिलिनो कुलशेखर, विक्टर लसरादो कावूर कुलशेखर तावन एक भक्तीक, लॉरेन्स आणि शीला पिंटो कद्री, लीना कुटिनो कुलशेखर केल राई तावन भक्तीक, पास्कल आणि डायना पिंटो कंकनाडी, जुलियाना रोच वामंजूर, लॅन्सी शलेट लोबो बोंदेल उल्लाल तावन एक भक्तीक, ऑल्विन सीसी गोवियस कुलशेखर, रायन आणि रेशान डिसोजा परंगपेटे, क्लॅर डिसोजा मंजेश्वर, सुनील सिक्वेरा किन्निगोळी, जॉर्ज आणि सिल्विया फर्नांडिस बजाल, रॉकी डिसोजा बिजय, फ्रांसिस सिल्विया मिनेजस मुल्की, जेराल्ड मोनिस बेंगळूर, नोवा एंटरप्राइजेस कुलशेखर, नितिन अनिता डिसोजा कुडुपू, पुडिल तावन परंगपेटे तावन कुलशेखर तावन यय्याडी तावन भक्तीक, अनिल आणि रेश्मा डिसोजा कुळूर, ग्लॅडसन सेरावो बज्जोडी, जयप्रकाश क्रास्ता कासरगोड, हेलेन मॉलिन डिसोजा कुलशेखर, फॅलन रीटा फर्नांडिस कुलशेखर कुडुपू तावन एक भक्तीक, सेलिन डिसोजा कंकनाडी, नंतूर तावन कुलशेखर तावन भक्तीक, सैंड्रेड फर्नांडिस बजाल, ग्रेसी रोड्रिगस अल्वारिस रोड, स्टीवन वनिता स्टेलॉन शॉन स्टीवन सैनिया उर्वा तावन, सिल्विया रेमंड डिसोजा कंकनाडी, एंड्रू ऑस्वल्ड डिसोजा कोडियाळ गुत्तू, लुकिया लोबो बोंदेल.
ವಾಲ್ಟರ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಗುರುಪುರ್, ಶೆರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಿನೋ ಸರಿಪಳ್ಳ, जिप बप्पल ताउन, अत्तावर ताउन, येयडी ताउन, कई कंब ताउन, वामंजूर ताउन एक बुक्तिक, अल्फोंसनी सिल्विया डिसोजा कुलशेखर, ईथन रोड्रिगस पुडिल. या जुबलेवाच्या वर्सा आम्ही एक दुबळ्या कुटुंबाक घर बांधून दिवचे योजन जाहीर केल्लें आनी हाका इल्ली काणीक अशी आसा. अनिल जानेट कुटिन्नो निर्मार्ग ताउन, रुजार आणि लीना लोपेस बिजय ताउन, रोनाल्ड फर्नांडिस अत्तावर ताउन, वालेन्शिया ताउन एक बुक्तिक. जेर लोबो आणि मुखार येवचे आणि आमची उडासाची काणीक स्वीकार करची. Xavier, Sunil, Saumya Xavier, Samantha Xavier, Samita, Infant Xavier, Sunil Xavier, Kuntikan Town, Anthony D'Souza, Nirmarga Town, Prashant K. Sanil, Bijay Town. Okay. Royden Rodriguez, Bikarnakate Town, Carol D'Souza, Kankanadi, Ashaton Mendonça Valencia, Prince Niola Neon Nicole Mascarenas and Sonal was Bijay, Olvin Saldan and Kutam Bikarnakatte, Floyd Friston Flannan, Priscilla Lobo Kadri, Felix C. Vegas Bijay, Rosario Stan D'Souza Bijay Kapikard, Palimar Town Ek Buktik, Maxi Paul Pinto Bijay, Henry Alice Pinto Anikutam Kadri, Veera Leena Martha Kotekar, Namita Almeida Munchur, Mabel D'Souza Bangalore, Irene Montero Bajal, Calin De Silva Mumbai, Savita Peter Anikutam Mangalore, Anil Arokya Swami Mangalore, Flavia D'Souza Suratkal, Rupina D'Souza Morgan's Gate, late Jivita Pinto Gurpur Kaikamba, Rohan Fernandez Ballal Bagh, Marcelin Fernandez Kadri, Podil Town Ek Buktik, Shanti D'Souza Pandeshwar, Grace De Cruz Kadri, Anthony Seravani Shalit Krasta Alappe Padil, Mary De Costa Capitonio, Ronaldo Uchil Karangalapadi, D'Souza Kutam Damaskatte, Wilson Dimillo Udupi, Lancy Giovanni Mumbai, Lancy Rodriguez Katipalla, Mavis Rego Bijay, Cynthia Fernandez Karangalapadi, Oswald Martis Udupi, Dinesh Leo Mascarenas Bangalore, Natalia Carmelo Barreto Goa, Lancy Mascarenas Anikutam Ashok Nagar, Joseph D'Souza Mumbai, Dennis Lobo Ani Mariama Thomas Kadri, Kathleen Ani Sophia Rodriguez Parangipete, Veena Luis D'Souza Pachinadka, Maximani Lavina Quadrus Derebail, Divina Castellino Chikmangalore, Irene Michael Noronna Pambur, Claudia Lobo Yeyadi, Dikshit D'Souza Kotekar, Prince Viola Princia Petrina Lobo Bondel, Lily Pinto Yeyadi, Tyson John Pinto Kulshekar, Lina Vas Kulshekar, Dulcin Lobo Pompwell, Stella D'Souza Kadri, Angelita Lewis Bijay, Irene D'Souza Nikutam Shaktinagar, Swidel Monis Shaktinagar, Daryl Gonsalves Nikutam Bijay, Monty Machado Pandeshwar, Anita Vilma D'Souza Melkar, Loy Pereira Puttur, Josephine Krasta Pedamale, Leo Lobo Anikutam Bajpe, Monica Kulshekar, Loyal D'Souza Nikutam Kadri, Joel D'Souza Pudil, Ronnie Anita Lobo Kulshekar, Rita De Cruz Kulshekar, Albert Montero Permanur, Philomena Picardo Mumbai, Charles Sunny Lydia Goya, Roshan D'Souza Kadri, John D'Souza Kulur, a Buktik Marnemikatte, Mabel Matthias Mumbai, Avit Almeida Bangalore, Floyd Reshma Matthias Anikutam Udupi, Francis Ani Priscilla Lobo Kadri, Benedicta Brax Kulshekar, Ayan Amish Mascarenas Derebail, Ullas D'Souza Alape, Renon Samuel Ani Sansha D'Souza Katipalla, Arvin Leroy Ani Privit Sain D'Souza Katipalla, Ivan Agnes Rodriguez Bijay. Edward Ani Amita Pereira Jayashree Gate, Monty D'Souza Buntwold, Teresa Ronald D'Souza Kavur, Prince Mascarenas Bijay Kapikard, Ronald Shalet Fernandez Pedamale, Sonal Vegas Attawar, Letson D'Souza Mumbai, Jennifer Norona Bajpe,
फ्रांसिस आणि विल्मा पेस आणि कुटाम विजय, सिप्रियन मरिया संप्रीत शर्लिट शक्तिनगर, मॅक्सिम आणि लॅन्सी डिसोजा काद्री, फ्रांसिस रेगो आणि कुटाम बिकर्नकट्टे, जोसेफ कुटिनो वालेन्शिया, मार्गरेट मोंतेरो जयश्रीगेट, विलियम डिसोजा पदविनंगडी, एल रॉय आणि एलरिया डिसोजा मूडबिद्रे, कर्नेल डिसोजा उल्लाल, लिओ सिल्विया पिरेरा कल्पने, लूसी पेस आणि कुटाम कुलशेखर, ऑडसन ग्रीन एड्ज डिसोजा तुक्कोट्टू, फेलिक्स आणि रीटा मतायस श्रृंगेरी, अरुण आणि मार्गरेट कुलशेखर तौन, स्टॅनी पेरिस आणि कुटाम निर्मार्गा, सिप्रियन आणि रीटा पिंटो वामंचूर, डेल्फिन डिसोजा कुलशेखर तौन एक भौतिक, आयवन वीना आणि कुटाम काद्री, आयरिन गुन्साल्विस अहमदाबाद, पॉल मेटिल्डा डिसोजा कंकनाडी, शालिनी सांतुमायर पुढील. उडासाचे काणीक वंटल्या बाब उडासाचे काणीक वंटल्या मनदीक बाब प्रकाश डिकुन्ना आणि आधार दिल्ल्या बाप लिगरी क्रास्ता हांकां आमचे दिनवास. घट्ट दोन ताळयो सर आमच्या दानींक. भोवन आनी भयणीनो, जर कोणाची नांवां सुकून गेल्यान जाल्यार तुमची उडासाची काणीक तुमी ऑफिसांत येवन घेवं येता. थोडी सूक जावची चान्स आसा. तशेंच जे कोण आतां आमी नांवां आपयतना नातिल्ल्यात, तुमी उपरांत आतां न्ही मीस जाल्या उपरांत न्ही तुमकां कळीत आसा कितली गर्दी जाता म्हूण. त्या देखून ब्रेस्तारा वा ताच्या उपरांतल्या दिसांनी खंडी जावन तुमी पुणशेताक आयिल्ल्या वेळार ही उडासाची काणीक तुमी व्हर येता. आमी सकडांक दिवंक आशेता. जर नांव सोडून गेलां जाल्यार तुमी तें सांगून व्हर येत, बेजार करिनाकात. पयस तावन तुमी ह्या पुणशेताक आयिल्ले आसात, जायते त्रास घेवन थोड्यांक पार्किंग हांगा जागो मेळोंक ना, तरी पयस वाहनां दवरून तुमी हांगासर आयल्यात. वर तो त्याग सॅक्रिफायस करन तुमचे लागीं एक खालती विनंती, जाय तो त्याग तुमी करन आयल्यात आनी त्याच मापान ह्या मिसान भाग घेवंक प्रयत्न करा. तेणे पळोवचें, डिस्ट्रॅक्ट जावचें अशें करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार इतलो त्याग तुमी करन आयिल्ले उपरांत हांगा येवन मिसान संपूर्ण रितीन भाग घेनात जाल्यार तें मीस संपूर्ण जायना. त्या देखून तुमी संपूर्ण रितीन ह्या मिसान भाग घेवच्याक बाळका जेजूची दाराळ आशिर्वादां जोडून पाटी भरलेल्या काळजान आनी हातान पाटी वेचे खातीर तुमचे लागीं ही म्हजी खालती विनंती. चड तेणे पळयनासतना, उलयनासतना, मोबायल ऑन दवरिनासतना, चॅट करिनासतना संपूर्ण रितीन ह्या मिसांत भाग घेवंक प्रयत्न करा. ही म्हजी खालती विनंती. तुमचे लागीं आनी एक विनंती, दय करून तुमची मोबायलां पुरा आतांच स्विच ऑफ करा एकच, नातर सायलेंट मोडार दवरा. जस्ट पळया तुमची मोबायलां काडून कशें आसा की म्हूण. जर ती ऑन आसत जाल्यार सायलेंट मोडार दवरा. देव बरें करूं.
भाऊनो आनी भयणीनो आनी थोड्याच मिनटांनी हे मिसाचें बलिदान आमी सुरवात केल्या. ल्हान मेटांनी बरोवशाची जिणी हो ध्येय घेवन आमी हें वार्षिक फेस्त आचरण करतना फेस्ताक रचल्लें ध्येय गीत आमी सकडांनी गावचें. त्या उपरांत प्रवेश गिताद्वारे प्रधान याजक जानसीचे गवळी बाब आमचे संगी आसात आनी हेर याजकांक आमी वेदीक स्वागत करतल्या आनी अशें मिसाची सुरवात करतल्या. पान संको 1 गीत संको 1 सर्वांनी उबे रावचे. Deus bari sans te tuमकां सोमेस्तांक बाळका जेजू ते बो मोगाळ भक्ती कानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत. ल्हाना भुरग्यां भशेन जाल्ल्या करीत
तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनांत म्हूण जेजून परगटल्लें उतर सारकें समजून तेंची येयल्ली सांतीन म्हळ्यार बाळका जेजूचे ल्हान फल सान तेरेस. असली चिणी आमच्या साद्या जिवितांत आमी कशें जियेवेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बाळका जेजूच्या सान तेरेसाच्या शिकोवण्या मुखांत आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुलें बाळ आपल्या आवय बापायचेर होंदवन आसतना सगळें काम तिन्स करतात आनी बाळशें सुशेगाद आसता, तशेंच सर संगतींनी आमी सोम्याच्या पासलेंत आसून सुशेगाद रावचेंच सान तेरेसाच्या शिकोवणेचो तीर. हें मोनांदन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळटाव. आज आमचीं काळजां दिनवासनेन उमाळटात. कसलोच दबाव वा वत्तड नासतना येद्या व्हडा संख्यान आज आमी हांगासर आयिल्ल्यानंतर बाळका जेजूचो स्पर्श आनी अनभोग आमकां हर एकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासून आमी देवाक अर्गां दिताव. जेजूचें मानकुळें खालपण बापाक मानवालें आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मानकुळें खालपण आमच्या जिवितांती वाडोवन रुतां जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसावां पासून आनी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासून मागया. झांसी दिएसिसीचे खचितूर गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मॉरस सहा बेटोणी करच्या ह्या सकां बराबर प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. सर्वां आतां उबी रावया. पान संको 3, गीत संको 4.
बलिदान बापा भेटूंच्या जमल्या मंदिरांत तुझ्या कुटमा स्पिरितान सांगाता मेळ्या तुझ्या वाटो जेवणान क्रिस्ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो हांगासर हजर आसल्या याजक बापानो धार्मीक भयणीनो भावानो भयणीनो आणि बाळका जेजूच्या भक्तिकानो आज येदा व्हडा संख्यान तुम्ही हांगासर हजर जाल्ले पळयतना बाळका जेजू थंय तुमचो मोग आनी तुमचें देवास्पण उक्त्यान तें परगट जाता देखून पयल्यान पयलें हांव तुमकां ह्या बाळका जेजूचे वार्षिक परबाचे शुभाशय पाठयतां आमी ह्या वर्सा हें वर्स पापा फ्रांसिसान जुबली वर्सा हें केलां देखून आमी ह्या जुबलीच्या वर्सा देवाची आशिर्वादां आमचेर आमी मागया तुमच्या सांगाता मेळोवन एमिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आनी देवाक अर्गां दिवंक म्हाका व्हडतो संतोश आनी व्हडतो अभिमान 2025 वर्सां पयलें बाळोक जावन जल्माल्या जेजून ह्या संवसाराची दिशा ताणें बदलल्या आज संवसाराच्या हर एक वस्तू देव तंपलांनी ताजें आराधन चलता साबार फिल्मां ताज्या जिवनाचेर घडल्यांत साबार युनिवर्सिटीच्या ह्या लायब्ररींत ताज्या विशयेन बरयल्ले बुकांनी ते बदल्यात आनी साबार युवक आनी युवती ताजो पाटलाव करूंक ती तयार आसात आनी ह्या हप्त्यांत आमी पळयलें ह्या हप्त्यांत न्हय साबार वाहनां साबार मेटां ह्या बाळोक जेजूच्या ह्या तेंपलाचेर समकली आनी आज आमी सर्व त्या बाळोक जेजूक अर्गां दिवंक त्या बाळोक जेजू कडेन आमची मागणी भेटोवंक हांगासर आमी आयल्या कित्याक तो इमॅन्युएल देव जावन आसा आमचे सांगाता सोलसो तो देव जावन आसा हांगासर एक देय गीत बरें हांगासर गायलें ते देय गिताची उतरां ही जावन आसलीं ल्हानपण तेरेजा बरी मोग करूंक ल्हान ल्हान संगतींनी सर्ग जोडूंक जेजू क्रिस्ताची देख घेवंक आनी क्रिस्ताचे साक्षी जावंक आमकां एक उलो जावन आसा देखून मोगाच्या न्हू त्या बाळोक जेजूचो आमी आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या फेरगजांनी आमच्या देशांत आमी तसो अनुभव करया आनी हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक वयच्या वेळार आमचीं पातकां आमी वळखुया आनी हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया हांव पत्की सर्प देता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगे सुद्दां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्प देदा देव आमची काकूत करूं आनी आमच्या पथकां बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Good.
तुया प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बहुत पवित्र नावाक आमी मान करता त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बटी जोडूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे क्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलोलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिमटायिल्ली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ज्या जाग्यातावन हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडलेली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार Spora sove asa kakul sampun surka taci taunus eta Serve spora sove asa kakul sampun surka taci taunus eta patala tau sumyau tuka bomata sumya tuai muzo talo tushika chi diundi muja kalti vinanti chatalya Serve spora sove asa kakul sampun surka taci taunus eta tu sumya se kote pona lekshi sumya tuji mukaravat ko tuji lagi asa boksani tuji bayabak amka asa Serve spora sove asa kakul sampun surka taci taunus eta atmo muzo sumyachi vat polevnasa tachi muzo atmo barvasla tachi tau laptam kakaku sampun surka tachi taunus merta Serve spora sove asa kakul sampun surka taci taunus eta
ताचे तावनूस येता सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा मारिपात आमकां एक जिवा बरवशाक नव्यान जणीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन बावणात आसल्या दायजाक आयती केल्यान अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी बावडता मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळटली. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार. किते तुम्ही विसरल्यारी हांव दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. सतस हांव तुमकां जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्या की वर्ती कामां तो करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात परगड जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारय हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागयेत जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचे उतार हे. वगडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वर्सा दोट्या संतोशाचो हो संभ्रम जावन आसा. एका वाटेन आमी हें जुबलेवाचें वर्स आचरण करता आनी आमकां पाप साहेबान एक ध्येय दिला, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमी बरवशाचे यात्रेक जावन मुखार वचूंक जाय. तशेंच जेजूचें ल्हान फूल सान तेरेजाक सांतीन म्हूण पासारलेलो शतमानोत्सव आमी संभ्रमता. तर आज आमी ह्या वांजेलाचेर
आनी ह्या फेस्ताचेर आमी नियाळ करतना हांव तुमकां 3 संदेश तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पापा फ्रांसिसान सान पेद्रूच्या बाजिलिकाचें दार उक्तें केलें आनी ताणें अशें म्हळें, एक बरवसो उदेला आज राती, बरवशाचें दार उक्तें जालां, सर्गीचो वैभव प्रत्यक्ष जाला, ह्या बरेपात बरवसो आनीकी जिवो जाला. पयलें वासाप तुमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीच्या बरयल्ल्या पुस्तकांतलें. थंयसर सर्वेस्वर म्हणटा, तुमच्या हिता पासत बरवशान बरलोलो पुडार दिवच्याक म्हज्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितालो, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. आनी आयची 3 वाचपां आमकां सांगतात, तो जावन आसा आमचो बरवसो. जेजू वांजेलांत आमकां सांगता, तुमी कळवळचे नाका, म्हजेर विश्वास दवरा, तुमी देवाचेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. तो सांगता, हांव तुमचो बरवसो जावन आसा. ह्या जिवना वेळार मात्र न्हय, मेल्या उपरांत तुमकां एक जागो हांव तयार करतलो. जागो तयार केल्या उपरांत तो सांगता, कोणाकी हांव धाडचो ना, हांवूच येतलो आनी तुमकां म्हूण तयार केल्ल्या जाग्याक हांव थंयसर व्हरतलो. आनी हो जावन आसा आमचो बरवसो. जर मोगाचे न्हू 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयलें जावन आसा, आमी आज बाळका जेजूची परब आमी आचारसिता. बाळका जेजूचें परब आमकां सांगता, जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी मनशापण ताणें हाडलें. आज आमी इंटरनेटाच्या संवसारांत आसा. मनीस ऑनलायन आयला, पूण ताजें मनशापण ऑफलायन गेलां. हजारो हे घरांत आशिल्ल्या आमी पळयता, घरांत आशिल्ल्या हर एक कडेन मोबायला. 1000 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या ताज्या मित्रांक हाय हॅलो म्हणूंक ताजे कडेन वेळ आसा. पूण घरा मुखार बशिल्ल्या आवय बापाय लागीं, घरा मुखार बशिल्ल्या भावा भयणी लागीं हाय हॅलो म्हणूंक ताजे कडेन वेळ ना. भुरग्यांक आवय बापाय संगी करसूंक वेळ ना, आवय बापायक भुरग्यां संगी करसूंक वेळ ना. प्रायेक पावल्लीं प्रायवतांक आजकाल प्रायवंताच्या घरांत धाडटात. देखून हे बाळोक जेजू आमकां सांगता, पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवनांत मनशापण आमी हाडूंक जाय. एकामेका मोगान जिवंक, एकामेका बोगसून, एकामेका लागीं उलोवन जर आमी चलता तर बाळोक जेजूचें फेस्त आमी आचरण करतले, ते आमच्या जिवनाक आमी सरी करयेत. नंतर हे एक बायलो आडंबर जावन आमी मिसांत भाग घेतले आनी फाटी वेतले. आज जेजू आमकां सांगता, मनशापण तुमचे थंय आसूं दी. घरांत आसच्या पिडेसांची सेवा, दुबळ्या दगडांची कुमक, युवा जाणांचो पाठिंबो आनी मार्गदर्शन, भुरग्यांच्या काळजांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पुणी आमी दिवंक प्रयत्न केले तर बरवशाची किरणां आमी हेरांतय फकयतले. आज आमकां जेजू उलो दिता, बाळोक जाल्लो जेजू आमकां उलो दिता. मनशापण आमी आपणाया. आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या सांगाता आमी थोडो वेळ करचीया. मोबायलां आमी यूज करता, पूण जेवणाच्या वेळार मागण्या वेळार आमी ती मोबायलां पयस दवरया. ते दाळा आमी आमच्या जिवनांत मनशापण हाडूंक शकतले. दुसरें जावन आसा बरवसो. आमी बरवशाचे यात्रेक म्हणटा पापा फ्रांसीस. हांवें एक दृश्य पळयल्लें लेबननांत. हांव एक दीस TV पळयता आसतना लेबननांत घडलें एक गडीत जावन आसा. थंयसर झुजा वरवीं सक्कट घरां आनी सक्कट नश्ट जाल्लें. इटे आनी फातोर थंयसर आशिल्ले. एक क्रिस्ती व्यक्ती थंयसर ते आशिल्ले फातोर, इटे आनी वट्टूकर्ण एक क्रिस्मसाच्या वेळार एक गर्दनाचो गोठो तो तयार करता.
त्या निराशेच्या काळारी ताका ताचो बरवसो जावन आसलो मोगाच्या न्हू. तो म्हणटा जेजू ह्या आमच्या घरांनी आमच्या देशांत प्रत्येक शांती हाडन थंयसर तो आमचे जिवांनी संतोशाचें करतलो. हो जावन आसा बरवसो. आमी दुसऱ्या वासाप आयकलें. सा पेत्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वासाप आमकां सांगता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिपात आमी एक बरवशाची जाणीत जाल्या. जिवनाच्या कश्ट संकश्टा वेळार आमी निराश जावचें नाका. सकारात्मक मनोभाव आमी आपणावया. घरांत सांगाता मेळोन मागणें भेटोवया. देवाचे बरवसो दवरून आमच्या कुटुंबाक ताच्या हातांत आमी समर्पण दिया. जर हो बरवसो आमच्या थंय आसा तर आमचें जिवन ही नंदन जातलें. किर्तन 23 20:3 आमकां सांगता काळख्या फालक्यांत हांव सलांतर कसलेंच वायट म्हाका आसचें ना. हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. कश्टान आयल्या वेळार आमकां हो बरवसो जाय. हिंदींत एक गीत आसा ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है. ये सेइंग डोंट टेल योर गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर. गो एंड टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर गॉड इज. वो बरवसो आमकां जाय. आमचो देव ह्या निराशेच्या काळा वेळारी ह्या कश्ट संकश्टा वेळारी आमचो देव व्हडलो जावन आसा. देखून आमी बरवसो दवरूं जाय. कसलेय कश्ट आमचेर आसूं दी कसलेय दगदनी आमचेर आसूं दी आमी त्या दगदने बघून आमी देवाक ओगोळसूंक जाय. हांव उत्तर भारतांत काम करता. आमचे दोग याजकांक पडकिरो अपराध मांडून जेलांत घाल्ले. हांव तांकां दोगांयकी मेळोंक गेल्लो. हांवें एकल्या कडेन 2-3 म्हयने तो जेलांत आसलो. हांवें ताच्या कडेन विचारलें तूं तुजो वेळ कसो करशिताय. तो म्हणालो इतले जण म्हजे कडेन म्हजे खातीर मागतात आनी तांच्या मागण्याच्या द्वारी म्हाका हांगासर जिवंक एक कुरपा मेळटा आनी ते कैदी आसात तांचे सांगाता मेळोन तो संतोशान आसलो कित्याक ते कैदी ताका मानान लेखतले. वय हे जावन आसा बरवसो. कश्टा संकश्टा वेळारी आमी देवाचेर विश्वास दवरून जर आमी बरवशाची मेटां काडटा तर आमची जिणी संतोशाची जातली. तिसरें जावन आसा लव थ्रू स्मॉल एक्ट्स. ल्हान संगती द्वारे मोग आमी पासारया. हांव एका कुटुंबाक गेल्लो याजाक जावन आसलो त्या देवळा. हांवें पळयलें एक भाव आनी भयणी एका वर्सा तावन एकामेका उलोवन येतलीं. हांवें भावा कडेन सांगलें कित्याक तूं एक ल्हान मेट काडिनाय. आनी क्रिस्मसाचो वेळ जावन आसलो. त्या भावान त्या दिसा एक ल्हान मेट काडलें. ताणें एक एपॉलॉजी लेटर बरोवन ताज्या भयणीक दिलें. आनी तो दीस संतोशाचो फेस्ताचो न्ही पूण एक कुटुंबांत संतोशाचो जावन आसलो. आनी असलीं मेटां आमी काडूंक जाय म्हणून आमचे ल्हान पोल तेरेज आमकां सांगता. मोगाच्या न्हू कार्मेल कोवंतांत बाळोक जेजूक एक प्रत्येक आनी व्हडलें स्थान आसा. आमी हांगासर पळयता जेजूचे इमाज अशी आसा. राय माथ्यार कुंवर दवरून आसा आनी हातांत ताच्या संवसार धरलेलो. आनी सांतेरेज तिणें बरयल्ल्या खावनांत अशें म्हणटा तुज्या ल्हान हातांनी मोरयेक स्पर्श करतना संवसार तुवें हातीन धरलोय आनी ताका जीव दिलोय. म्हजे विशयी चिंतलें जेजूराया म्हणटा ती. वय आज मोगाच्या न्हू आमकां ह्यो संदेश जावन आसा. ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी आमी जियोंक आमच्या पवित्र पुस्तकांत कितलेय दाखले आसात. आब्रामाचो दाखलो आमी काण घेया. इजाकाक घेवन तो बाली भेटोंक वेतलो. इजाकान दिसा विचारलें डॅडी पापा सुरी आसा दोरी आसा शेळी खंय आसा. तो म्हणालो पुता देव दितालो आनी देवान ताका दिलें. आमच्या कुटुंबांत मोगाच्या न्हू जर कश्ट आसात संकश्ट आसतात आमी
विचारया पूण देव सांगता देव तुका दितालो आनी देव जर आमी बरोबर वचता देव आमकां दितलो. विधवेची काणीक आमी पळोवया. तिजे कडेन आसलें कांयच न्ही, आसलें पुराय ताणें दिलें. फाल्यांचें कशें आसा, फाल्यां जिवन कशें आसा तें तिका पळोवन वचून येतलें. ताणें सांगलें देवाचेर हांव बरोबर वचतां, म्हजे कडेन आसलें हांव कितें ताका दितां. आनी देवान तिचेर आशिर्वाद गेलो. आज मोगाचेनो हे आमी जुबलेवाचें वर्स आमी आचारसिताना बरोवसाचें कीर्ण जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजूचे पटलादारी जावन आसच्या आमच्या पवित्र सभेक शिकयल्ल्या शिकोवणे प्रमाणे दयाळ्याच्यो करण्यो आमी करया. भुकेल्ल्यांक कान, तानेल्ल्यांक पिवन, आसरोनांतल्यांक बिडार, पिडेस्तांक भेट, बंदेंत आशिल्ल्यांक भेट आनी मेल्ल्यांक मातयेक पावचे. ही ल्हान ल्हान कार्य आमी करता तर जेजू बाळकाक आमी लागीं सरतले. हांव निमाणे सांतेरेजाची ल्हानविकायाची जिणी आमी जेजू बाळका आनी ताच्या पवित्र मुखामळांत जावन जोडया. जेजून बापाच्या कुशेक काल्तिमान घाल खावणे तावन कुसा पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी ताजो मोग करूंक फुडें सरया. तर मोगाचेनो परत्यान हांव तुमकां ह्या बाळका जेजूचे प्रेसाचे शुभाशय पेटयतां आनी तुमचे खातीर मागतां तुमच्या घरांनी, तुमच्या जिवनांत, आमच्या फिरगजेनी, आमच्या देशांत तो बाळक जेजू येवं दी आनी तो आमच्या जिवनांत तो बदलावन हाडून दी. आमी एक बरवशाची किरणां जावन ताजो तो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक पावोवंक देव आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी. मोगाचेनो आमी सुबेर उबे रावया. सुबयान सांगलां मागा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमचे खातीर उक्तें जातलें म्हूण. आयच्या वांजेलांचेर आमी 30 उतरां आमी आयकलीं. ताजेर उतरांचेर विश्वास दवरून आमी आमची मागणो, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया आनी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलो. जेरेमिया अध्याय 3 वाक्य 15. बापा, आमच्या सर संपूर्ण गवळ्यांक इगजमतीच्या मुखेलपण घेतल्या बाप साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पित हांव. तांणी बरवशाच्या मेटांनी चलोवन तुज्या काळजा सारके गवळी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता, कित्याक कश्ट अनवरां ससणेकायेक वाट करतात. ससणेकाय आमची थिरासान पारकोवंक पावता आनी थिरासान आमच्या बरवशाचें मोळ जावंक पावता. रोमागारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 3 आनी 4. बापा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें सरकतना आमच्या कश्ट आनवारांनी धैर्यसाणी नासतना सोंसणिकायेन सगळें स्विकार कर आमच्या जिवितांत थिरासाण सांबाळूंक आमकां बरवशाची मनशां कर म्हूण मागता हांव. आमी शांती बरीत आनी सर रितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें रायां पासत
आणि अधिकाऱ्यांच्या हुद्द्यार असलेल्यांपासून मागजय. तिमोथीक बरयल्ल्या पयलें पद अध्याय 2 ओळ 2. बापा आमच्या सर्व याजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागता समुदायाचे मूळ तत्व उखलून दवरून सामाजीक बरेपण हाडची योजना माडून हाडून सोमेस्तांचे उदगरती पासत वावरूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हणून मागता. खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सगळ्यां परास चड दान घालें. लूक अध्याय 21 ओळ 3. बापा, आपणा लागीं आसल्ल्यांतले उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंदी योजना तेवशीन उदारपण दाखयलेल्या सरदानी पासत मागता हांव. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस जावन म्हजे सांगाती रावल्यान तांकां उपाशी धाडोवंक म्हाका खुशी ना. मातेव अध्याय 15 ओळ 32. बापा, ताण भूक सुशेक म्हूण लेखी नासतना फाटल्या साबार दिसां हांव ह्या पूण थळार निस्वार्थीपणी सेवा दिल्ल्या सर स्वयंसेवका पासत मागता. तांच्या ह्या निस्वार्थ सेवेचेर तूं तुजी भरपूर आशिर्वादा वत म्हूण मागता. मोगळा सुम्या, तुजेर विश्वास दवरून आमी आमची मागणी आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यो. आमी प्रत्येक तरान आज हे परब आमी आचरसितना हांगासर हजर जाल्ल्या सगळ्या भक्तिकांचेर तुजे आशिर्वाद मागता. जी मागणी आनी गरजो ती घेवन आयल्यान ते तूं दयाळायेन आयक आनी पूर्ण कर. तशेंच हांगासर कार्मलीत ह्या जागांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पुणशेतांत तांणी बाळका जेजूक जशें साक्ष दिल्या तशेंच मुखल्या वर्सांनी तांच्या जिवनाद्वारे साक्ष दिवंक तूं तांकां आदार आनी कुमोक दी. हे मागणी आमी करता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. पान संको 7 गीत संको 13. हुंड्या वयनाची भेटोच्या कायल्या सर्वेस्परा काणी त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या काणीक मोगाची हुंड्या वयनाची भेटोच्या कायल्या सर्वेस्परा काणी त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या घे बापा घे उडो घे वाय दी बापा सारता घे बापा
सारका ये बापा देवुनो देवाय दी बापा मधुर क्रिस्ता सारका जे भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदा देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें दे आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मनान आमकां बसयलां तर ताज्या नांवान आमी भेटयता तें देनी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजू नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा आनी सर्पदेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासाचे तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजेंच आमकां एक देणे आमकां दिनवासतल्या आमच्या दिनवासतल्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सडना तरी अशें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मानभोव दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवीर 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय उन्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तितावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोनी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार रमता. तो परदीन जालो ते रती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणासो ताज्या आनंद बरीतपणा जिवंतपणासो आनी सर्गात चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजी दयाळ देश घाल आनी तुजे पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आमकां मरयेच्या बगेवंत जुजे तिचो पतीक तुज्या बगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता हांगा हाजीर आसलेल्या गवळी बापा विल्फ्रेडाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी दर म्हणयारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजी उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाड्या बापा संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. जेजू क्रिस्तांत आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वानंदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा आमच्या बापा सर्गीच्या
जशी सर्गा जाता तशी संसारान जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां धाडले पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरो शानात रगतल्यांक आमकां तुजे उदाका कुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी दय करून बसा ह्या सकाळी कुमगार वणचे खातीर ह्या सायडीच्या मॅटांतल्यान सेकून देवल केल्यार बरें स्वयंसेवकांनी हांगासर वेदी लागीं येवचें आनी तुमच्या जाग्याक ह्या जकांक कुमगार वणचे खातीर आपोवन व्हरचें ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು बोन निबडिनो हो एक पवित्र वेळ जेजू आमच्या काळजांत येवसो आनी आमचे संगी रावसो आमी हर एकल्यांनी भक्तीपणान ह्या रितीन भाग घेवचें कोण कुमगार घेतिल्लीं आसात पयलें तुमी चड डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना दोळे धांपून काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागचें आनी आमी तुमकां ह्या दिशेन देवाचो अनुभव करच्याक काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं संभाशण करच्याक आदार दितले हांव तेणें हेणें पळयनासतना भक्तीपणान ह्या रितीन भाग घेवचें
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कितलो उदार होच जेजू आता आमच्या काळजांत आयला. देवूच आपल्या रचनेच्या सोदनेर आसा. सगळी सृश्टी ताका धरूंक पावना तरी म्हज्या काळजांत तो रावूंक शकता. हे नेंगी आमचें वर्तें भाग. ह्या जेजूचो अनुभव आमी करया. दोळे धापा. जे कोणी गुमगार घेतला काळजांत तावन जेजू लागीं उलया. तुझे देवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पडन अशें हात दिवन चलय म्हाका. तुझे देवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पडन अशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजो मोग सौम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दांडेन बरवोसो. तुजो मोग सौम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दांडेन बरवोसो. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पडन अशें हात दिवन चलय म्हाका.
तुझे दिवशी हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पोडान अशें हाडून चलय म्हाका मुझा जेसू जशें एक ल्हान बाळशें आपल्या आवय बापायच्या पासलें कितेंच फिकीर नासतना सुशेग घेता तशेंच हांवें तुज्या पासलें सुशेग घेवंक तुजो अनुभव सोडूंक आशेता सोम्या बरवशाचे चिणये मुखांत तुजे दिवशी सर्गा दिवशी ल्हान ल्हान दिमकुरी मेटा हांव काडटाना सोम्या म्हाका तूं म्हजो हात धरून चलय तूं आमचे संगी आमचे भितर राव पवित्र सक्रामेंता मुखांत तूं आमच्या काळजांत हजार आसाय सदांच तूं आमकां राखताय आमकां पोसताय हांव नांव फावो तरी तूं म्हाका बरें करून म्हजे संगी जियोंक आशेताय मात्र न्ही तुजे संगी तुजे लागीं येताना रित्या हातांनी आमकां तुवें धाडूंक नाय बगार सर्गीन तावन बेसामाचो शिवर आमचेर वतल्याय अर्गां तुका जेसू सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाणी बरवोसो सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाणी बरवोसो तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना हात दिवन चलय म्हाका तुजे दिवशी हांव दिमकुरी मेटा काडटाना ओडान अशें हात दिवन चलय म्हाका तुझो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दांडीन बरवोसो तुझो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दांडीन बरवोसो तुजे दिवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पोडान अशें हात दिवन चलय म्हाका तुजे दिवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पोडान अशें हात दिवन चलय म्हाका तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन बरवोसो तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन बरवोसो तुजे दिवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडटाना पोडान अशें हात दिवन चलय म्हाका तुजे दिवशीन हांव दिमकुरी मेटा
मेटा काढताना पोळानशे हातीन सरलय म्हाका सुम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दांडीन बरवो सो प्रार्थुयाम. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलाय. हे तुजे मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासो यज्ञ समारंभ जेजूच्या नांवान दाटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुज्या ससनाक तुका ससना वाकणूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. दय करून बसा. भवनोनी बडिनो, तुम्ही सगळ्यांनी मिसाचे संभ्रमीक आशीर्वाद जोडून पाटींग घरा वचूचे म्हूण आमची आशा. बोमगाळ बाळूक जेजूच्या भक्तिकनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सांज मागता. जुबलेवाच्या वर्सां आमी आसा. जेजू जल्मून 2025 वर्सांचो जुबलेव एकटसांतर आमची लोकां मोगाळ सांतीन जेजूच्या ल्हान फूल सांत तेरेजाक सांतीपणाक उबारन 100 वर्सां सोमतात. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साच्या सुरवेरेच आमी बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करते आसा. फाटल्या 12 दिसांत हांव खबरे माध्यमार बाळूक जेजूची खबर तर सामाजीक जाळी जाग्यांनी बाळका जेजूच्या भक्तिकाची दिनवसणेची बोगणां आयकूंक मेळटात. आनी आज सर्व वाहनां आनी पावलां बाळका जेजूच्या पुणशेतात येवची. सकाळीं हांव दनपारां 1 वरा पर्यंत भक्तिकांचो वाळोच आसलो. आनी आतां परत्यान इतल्या व्हड संख्यान तुमी हांगासर हजर आसात म्हणटना जें कितें हेर नोवेना वेळार आमी मागता, बाळका जेजू तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत. तें जारी जाल्ल्याची लक्षणां ही बाळका जेजूक जावं वर्गा. हांव चिंता ह्या जुबलेवाच्या वर्सा इतल्या व्हड संख्यान भावार्थी जमल्लें धार्मीक कार्य आसा तर तें बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त. सकाळीं हांव वडोल दनपारां पर्यंत 5 मिसां हांगासर आसलीं आनी तुमी बसयल्ल्या सर्व कदेलांनी भक्तीक आसले. ह्या सांगाता ऑनलायनीर परगवान वावर करच्या हांतुळणार आनी पिडेंत आसच्या जायत्या भक्तिकांनी ह्या मिसान भाग घेतला आनी आतांय ते भाग घेते आसात. तांचे हाजीरपण आमी वळखता. असल्या एक चारित्रीक घडिताक कारण जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. बाळूक जेजू तुमकां आशिर्वाद दिवं दी, राखून दी, सांबाळून दी. हॅपी फिस्ट. घट्ट 2 ताळयो बाळका जेजू. फेस्ताच्या पयल्या दिसाच्या ह्या संजेच्या मिसा वेळार प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मॉरस. आमच्याच गांवचे, आमच्याच मातयेचे ते मांडणीन मागा गांवान निरुडेगार 14 भुरग्यां पैकी निमाणे. तांची 2 भयणी माद्री जावन आसात. एकली हांगाच बेंदुरांत बेतनी मादर हावजान सुपिरियर जावन आसा. लखनौ दिएसीजीक याजकी दिक्षा जोडिल्ले ते आतां ह्या डिसेंबर म्हयन्यांतच झांसी दिएसीसचे गवळी बाब जावन नेमक जाल्यात. ह्या संजेच्या वेळार हे फेस्ताचें दाबाजेक मीस भेटोवन आमकां देवाच्या कृपेन भरिल्ल्या आनी सांत तेरेजाच्या देखीन प्रेरिपीत केल्ल्या अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड मॉरस हांकां तुमचे सुमेस्तेचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर घट्ट नांतुराक आयकचे ताळयो. देव बरें करूं. तांचेर आनी तांच्या दिएसीसचेर बाळूक जेजू विंसनार आशिर्वादां वतू म्हूण आमी मागता. आमचे संगी आसात जायते दिएसीसचे याजक, फिर्गस विगार, धार्मीक भाव आनी भयणी, तशेंच धार्मीक याजक. तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताच्या तशें नोवेनाच्या दिसांनी जायत्या कर्मेलितांनी तशेंच दिएसीसच्या याजकांनी तांची आत्मीक सेवा दिल्या.
कालचे दीस हांगासर सुमार 50 कर्मलीत फ्राद आसले. आजय ते आमच्या प्रांताच्या म्हणजे कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र, कॅनडा, टंझानिया, इटली असल्या जाग्यातावन आयिल्ले आसात. हे आमच्या सर्व कर्मलीत भावांक प्रत्येक जावन मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आमचे प्रांतीय वडील तांचे सोग सल्लागार आसात. तांकां आमची अर्घ आमी पाठयता. तुमचे मदलो एकलो कर्मलीत आसल्यार कितलें बरें न्ही गे वय गी न्ही वय. हें चिंतप मोतीन दाटया आनी त्या दिशेन कार्याक देवा. बाब विल्सन तावरो आनी बाब रायन पिंटो वा हेर खंयच्याय एका कर्मलीत फ्रादीक मेळा उपरांतलें काम आमकां सोडा. आपल्या मधुर गायना मुखांतर ह्या देवस्तुतेन भक्तीपणी भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल गायन पंगडाक आमी शाबास म्हणटा आनी आल्तार भुरग्यांक थँक्स म्हणटा. जानेराच्या 4 तारखेर आमी वोजांच्या पुरशांव मुखांतर ह्या वार्षिक फेस्ताची सुरवात केली. हो एक चारित्रीक पुरशांव. इतलो लोक वोजी हाडन शिस्तेन कोरडेल फिरगेजेतावन हांगा म्हणसर पांयवटेन चलून आयलो. ह्या वोजांच्या पुरशांवान भाग घेतल्या सगळ्यांक तशेंच आमकां मोगाचो स्वागत दिवन पोट भरून जेवंक दिवन आनी आमकां मोगान धाडिल्ल्या कोरडेल फिरगेजेचो विगार आमचे संगी आज आसात मनदीक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस. तुमकां तशें नोवेनाच्या तशें आईच्या दिसा वोजी हाडन ह्या 11 दिसांनी दोनपराचें भक्तिकांक जेवण वाडोवंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी आमचे मान बागायता. वोज्या पुरशांव उपरांत साबाळवे नांवाखाल सर्वधर्म समन्वय कार्य चलयलें. त्या उपरांत नोवेनाचे 9 दीस ल्हान बुरवशाची जिणी फेस्ताचो हो ध्येय. नोवेनाच्या दिसांनी हो विशय वांटे करून आमच्या जिविताच्या विविध हंतांनी बुरवशान जियोंक लिसियाचें सांत तेरेज कशें प्रेरण म्हूण आमी जाणा जाल्या. ह्या 9 दिसांनी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सुचित केल्ल्या विशयांचेर शिकोवणीदायक नियाळ दिल्ल्या सर्व याजकांक विविध फिरगजेतावन तशें फिरगजे बायल्या क्वायर पंगडांक तशें इन्फेंट जीजस क्वायराक आमचे दिनवास. ह्या फेस्ता बाबतींत जायत्या दानींनी तांची दुडवां कुमोक दिल्या. सुमार 3000च्या चडीत दिल्ल्यांक आमी बाळका जेजूच्यो इमाज्यो वांटल्यो. आई वस्तू ल्हान आसूं वा व्हड आसूं तें प्रमुख न्ही, बदलाक दिवचें काळीज. हस्त्या तोंडान दिता तो दोडत्यान घेता म्हणटा देवाचें उतर. ह्या स्पिरितान उदार म्हूण दाखयल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोवेंताच्या तशें पुणशेताच्या दफ्तरान, स्टॉलान, कोवेंताच्या पार्लरान, नमान बाळूक जेजू कोंकणी म्हयनाळ्याच्या दफ्तरान, कार्मेल किरण मिडिया स्टुडियोन, यात्री निवासान पुणशेत नितळ करूंक, पुणशेता भायर सेक्युरिटी जावन कोवेंताच्या तोटान कुजनान वावर करच्या तशें सॅक्रिस्टीन वावर करच्या आमच्या सपोर्टिंग स्टाफाक आमी आमचे मान बागायता. ह्या वर्सा फेस्ता विशीं मिडिया कवरेज दिल्ल्या राहुल एडवर्टायझर्स, सुमार 15 होर्डिंग्स घालूंक जागो दान दिल्ल्या सिला एडवर्टायझर्स, कॅम्पसा भितर मिडिया कवरेज दिल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाच्या जॉन, रितेश, लेस्टन, संतोष तशेंच एका दिसा व्लॉग करूंक आदार दिल्ल्या आमच्या क्रिस्ती युट्यूबरांचो आनी हाच्या सर्वांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या बाब जोसी सिद्धकट्टे आनी बाब जोसेफ डिसोजा हांकां आमचे सलाम. ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ह्या भायर पार्किंगांत स्टॉलांत मिसां काणगोवच्या तशें नमान बाळूक जेजू कावंटरांत कुमक केल्ल्या स्वयंसेवकांक आमचे दिनवास. ही वार्षिक परब बऱ्यान चलच्या कोवेंताच्या हेर पाद्रपान आनी ब्रदरान तांची देणगी दिल्या. तांकां वयसून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळण मुखेलपण दिवचें सांगता. सर्व संगती वेळार आनी वेवस्थीत रितीन चलचे बरी पळयलां. ह्या कोवेंताचे वडील मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, सर्व याजक आनी ब्रदर्स, चियर्स. बाळूक जेजूचें देवासांव कर्मेलितांत सुरू जाल्लें तें आज संवसारभर विस्तारलां म्हणच्याक तुमीन साक्ष. आमच्या प्रांताचे बाळूक जेजूचे प्रमुख पुणशेत हें प्रांताच्या सक्कड भावांक येवन हें फेस्त मांडूंक हाडूंक जावना. ह्या दिशेन आमकां लितुर्जेन आदार दिल्ल्या आनी ह्या फेस्ताच्या ध्येयगिताची उतरां रचून ताळो बसयल्ल्या मनदीक बाब एरन बाबूश हांकां आमचे परबी. आमी हांगासर आसचे कर्मेलीत फ्राद देव बरें करूं. आमी हांगासर आसचे कर्मेलीत फ्राद आमची आत्मीक सेवा दिता तें करें. हें जाणा आसचो भक्तीक हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां आमची बागलां सदां उक्तीं आसात. सकाळींची 7 जावं, दोनपराचें 1 जावं वा रातींची 8 जावं. आमचें मुखेलपण आसा तरी हें पुणशेत आपणाचें म्हूण लेखून वावर करचीं जायतीं आसात. हांगा वाडेनांत, समितीनांत हाणें हें करिचें ताणें तें करिचें म्हूण दबाव घालूंक जायना. तरी स्वाकुशेन वावर करतल्यांची व्हड एक फौजूच आसा
आणि ही जावन आसात आमचो आदार आनी ह्या पुणशेताचे बळवंत कांबे. थोडी ह्या दिसांनी आमी उठच्या की पयलीं ती हांगा आसली आनी आमी न्हिदले उपरांत न्हिदोंक गेल्लीं आसात. आपल्या कामाक रजा घालून हे 12 दीस हांगासर ते वावुरतात. हांकां कितले थँक्स म्हळ्यारय ते उणेंच म्हूण येता. तांकां सगळ्यांक मुखार आपोवन मान करया म्हूण बगता, पूण तांच्या मुखेल्यांक मुखार आपयता आनी आमच्या प्रोविन्शियल बापा तावन मानाचे हो उडास तांणी स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. जें नांव आपयता तुमी वेग्गी हांगासर येवचें. आमच्या प्रोविन्शियल बापा तावन उगडासाची काणी घेवची. इन्फेंट जीजस जेवण समितीचो सुनील डिकुन्ना जेवणाची संपूर्ण हारभार ह्या समितीन घेतलेली आसा. इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन हाचो अध्यक्ष जॉय क्रास्ता, मार्गार ट्रॅफिकाची जतन तांणी घेतलेली आसा. बाळूक जेजू कुटुंबाचो उपाध्यक्ष विलियम डिकॉस्ता, देवस्तुते वेळार शिस्त सांबाळती तांची जबाबदारी आसली. सेक्युलर कर्मेरीत मेळाचो वडील ग्रेशन डिसोजा स्टॉलांत आनी जेवण वाडूंक तांणी आदार दिला. कार्मेल सोल्जर्स हरिएका ब्रेस्ताराचें सांजेचें पार्किंग ते पळयतात हांचो मेल्विन फेरावो. हर ब्रेस्तारा आल्तारेक फुलां दान दिवच्या तुलीप ए फ्लावर्स पॅराडायज कुलशेकर, रोज एरेंजर्स हाचो मालक अरुण. ह्या फेस्ता संदर्भी पुणशेता भितर तशें हांगा आल्तार धर्मार्थ फुरांनी सुरंगारायल्या जनरल फ्लावर्स उर्वा हाचो मालक फ्रँकलिन मोंतेरो. पुणशेता भायर बाळूक जेजूची 2 अलंकारीक ग्रट्टे, पुणशेता मुखार एक प्रवेशद्वार, बेसांव दिवचे कडेन अलंकार, वस्तू प्रदर्शनाक पगोडा, बाळूक जेजूच्या ग्रट्ट्याचो अलंकार हें सर्व धर्मार्थ करून दिलां लोबो एरेंजर्स हाचो मालक ऑल्विन लोबो आनी कुटाम. आल्तारीच्या वाजांक दान दिल्लें ॲश्ली लुवीस उर्वा. एका दिसाच्या संपूर्ण जेवणाक आदार दिल्ले सुनील झेवियर आनी मेल्टिडे डिसोजा. जेवण वाडूंक आयदनां दिल्ल्या रोड्रिगस कॅटरर्स. कुजनाक वजी हाडूंक व्हरूंक वाहन दिल्ल्या संतोष मिनेझस बोंदेल. कालच्या दिसा धर्मार्थ वेदी सजयल्ल्या आनी जेजूच्या ल्हान फूल सान तेरेजाचो ग्रोट्टो सजयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स बाजाल आनी सुनील पिरेरा ओमजूर. वस्तू प्रदर्शनाक एक्झिबिशनाक जायत्या रितीन आदार दिल्ल्या निलेश रस्किन्ना आनी सुनील वेगस बाजाल. आमकां सर्व रितींनी आदार दिवच्या बेन इलेक्ट्रिकल्स मालक बेनेट डिसिल्वा. साऊंड दिलां क्रिस साऊंड्स हाचो मालक क्रिस्टी. आमच्या पुणशेताचे थोडे वांटे धर्मार्थ पेंटींग करून दिल्लो रायनल. आमच्या जायत्या कामांनी प्रत्येक मार्गाक झिब्रा क्रॉसिंग करूंचे थंय व्हड मिनेत घेतिल्ल्या स्टॅनली बंटवळ. आमकां ह्या दिसांनी सर्व रितीन फेस्ताक तयारी करूंक आदार दिल्ल्या विल्फ्रेड रसरादो कुलशेकर. ह्या दिसांनी मार्गात रावून आमकां वाहनाक व्हड आदार दिल्लो, भायर भितर वचूंक सहाय केल्लो ट्रॅफिक पुलीस ऑफिसर विन्सेंट डिसोजा. हांकां सुमेस्तांक आमचे दिनवास. आतां कितल्यो घट्ट ताळयो मारूंक जातात तितले मारया आपण. ह्या सर्व उदारमनीच्या व्यक्तींचो ह्या संस्थेचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आमी मागता. भोवनो न्ही भयणीनो, आज सकाळीं तावन जायते जण राजकीय मुखेली येवन बाळका जेजूची बेसांवां जोडून गेले. तांतल्या तातूंत उल्लाला विधानसभे क्षेत्रचो MLA आनी आतां विधानसभेचे स्पीकर UT कादर भेट दिवन भोक्तिका संगता दोनपाराचें जेवण करून गेले. आनी आतां आमचे संगी आसा मानेस्त JR लोबो, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನೊವೇನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾದ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರುಡು
ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಪೂಜೆಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಊರುದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದಾವ ಬಾಲ ಏಸು ನಿಕ್ಲಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಕಾಪಡು ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ बहुन निबडिनो जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर माफ असो तुमच्या मागण्या रुपार वरवे रुपार काणिके रुपार आनी बऱ्या उतरां आनी प्रसारा मुखांतर बाळका जेजूचें हें पुणशेत तुमी तुमच्या काळजाक लागीं दवरलां बाळक जेजूची विसनार आशिर्वादां आमी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी 2 योजना अनावरण केल्ले आसा दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचें इन्फेंट जीजस जुबिली हावजींग प्रोजेक्ट एक घर बांदून दिवचें म्हणून आमी चिंतलें आनी हाका थोड्यांनी येदोळूचो आयवस दिला थोड्यांनी सिमेंट थोड्यांनी मुखलें दार आनी थोड्यांनी सगळी सारवण बसयल्या जर तुमी भक्तीक आनी मोगाळ भोवन निबडिनो उदार मन अशें सुद्दां केलें जाल्यार एक न्हय एकाच्या की चड घरां आमकां बांदूंक जातलीं हें कर्मेलितांचें येवजण न्हय बगार पुणशेताच्या हर एका भक्तिकाचे तुम्ही मुखल्या दिसांनी आमकां ह्या दिशेन मेळ्ळी येता सांगतच सांत तेरेजाच्या शांतीपणाच्या शताब्दी संदर्भी दुबळ्या 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आनी ह्या दिशेनी तुमी तुमचें उदार मन दाखयलेलें आसा सेंट तेरेज सेंटिनरी स्कॉलरशीप प्रोग्राम आनी आतां हांगसर गवळी बापू ह्या घरचे बुन्यादी फातोर आशिर्वचन करून ह्या योजनाक चालन दितले आमी सगळ्यांनी ह्या प्रार्थना विधींत भाग घेवचें उबे रावात सर पदवेदार आनी ससनाच्या बापा तुवें हो सोबीत आनी सुंदर संवसार रचलाय तुज्या पुता जेजूच्या मरणा जिवंतपणा मुखांतर ताका आमच्या बावडतसो मुल्या पातोर आनी पवित्र सभेचो मस्तक केलाय तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे दडून आमकां तुज्या पुताचे राजा पासत वावरूंक कुरपे देण्यानी भर आज आमी आराम करच्या ह्या बंदप्याच्या बुनादी पत्राचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या फायद्याक आनी तुजे महिमेक आमी उबारचें बांदप बेगीनच संपोवंक आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भोवन आनी भयणीनो बुन्यादी फातोर आशिर्वचन केल्ल्या गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा आतां आमचे प्रांतीय वडील आनी कोवेंताचे वडील मनादी गवळी बापांक उडासाची काणीक दिवन मान करतले देव बरें करूं
गवळी बापांनी आता तांचो फेस्ताचो संदेश सर भक्तिकांक आनी हांगासर आसच्या आम्हा सर्वांक दिजे म्हणून विनंती करता. मोगाच्यानू पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां. म्हाका तुमचे सांगाता मेळोवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवचो हो अवकाश लाभयल्ल्या आमच्या प्रांतीय वडील कार्मेलीत प्रांतीय वडील फादर सिल्वेस्टर आनी सर्व कार्मेलीत प्रादेंक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी करच्या कार्याक आमी शाबासकी पाठोवंक जाय. आमी ताळयो वाजोवन तांकां देव बरें करूं म्हणया. हांव हांगा आसल्या याजक आनी सगळ्या भक्तिकां तर्फेन तांकां प्रत्येक तरान बाळोक जेजूच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. बाळोक जेजू तांचेर आनी तांणी करच्या सेवेचेर आशिर्वादां वचून दी. अनेकी लाखांनी लोक ह्या पुण्यक्षेत्राक येवन तांची देवाची आशिर्वादां तांकां लाबोवन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. तशें पाद्रपान सांगल्या प्रकार कार्मेलीत याजक आसल्यार कितलें बरें आसलें म्हूण एक मिशनरी आसल्यार बरें जावंक पुरो. देखून प्रत्येक तरान तुमचे कडेन म्हजें मागणें जावन आसा. तुमी झांसी उत्तर भारतांतल्या सर्व बिस्पांचे खातीर आनी याजकां खातीर प्रत्येक तरान मागात. आमचे मिसांव कश्टांचे जावन आसा पूण तुमच्या मागण्याचो आमकां पाठिंबो जाय. परत्यान हांगासर आशिल्ल्या सर्व यात्रिकांक हांव तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. म्हजी इंग्लीश आनी हें कोंकणी आनी हिंदी मिक्स जावन हिंदी जाता तें देखून हांव तुमकां परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. गॉड ब्लेस यू. सकट उबे रावात. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. आशिर्वादाक तकली बगायात. सर पदेदार देव कानवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सर्वन देवपी जानवाची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करणांनी त्रसायन वाडोवन तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणासी चलोवंक व्हरून. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक बाळकाजेच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. फादर स्टिवनान कोणाकी सोडिनासतना हर एकल्याकी देव बरें करूं म्हळें. हर एकल्याक तांच्या सेवेक ताचो उपकार बावडलो. पूण ह्या फाटल्या 12 दिसांतल्यान तुमी आमी समेस्त काम करता तर फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत हांव फादर स्टिवन ह्या दिशेन मांडावळ घालून आसा आनी दीस रात वावर करन आसा. त्या देखून इतल्या बऱ्यान नोवेनाचें जावं आयच्या फेस्ताचें जावं हर एक फंक्शन बऱ्या तरेन जालां तर शाबासकी फावो आनी होगलाक फावो फादर स्टिवन. तुमी समेस्तांनी ताळयांचो आवाज आनी फादर स्टिवन थँक्यू. गॉड ब्लेस. देव बरें करूं. भोवन आनी भयणीनो बाळका जेजू तांव जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां मागणी दिवया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां देय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी.
सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. निमाणे गीत याजकांनी पाटी सॅक्रिस्टीक वेचें. पान संको 11 गीत संको 25. तू आमची बरी जालो आमकां बरी रुबारू तो पाताळाक देवलो पातकातां सुटोवच्या बरीची शेळी जालो देव कोणांत वांटो देव देव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैवान बदल आमकां जेजू बाळका लाले माता तुझ्या सैवान बदल आमकां. सिस्ना सोजक दाबले वेळा काळार उलयलो सर्गांनी संवसारा परताणे केलो अंतरार संपल्या उजवाड कसो जावन आयलो बंदणींत आसलेल्या सुटका सोडवून तो जालो जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैवान बदल आमकां जेजू बाळका लाले माता तुझ्या सैवान बदल आमकां. मोगाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. चेहरा काडची नाकात तशींच आसूं दी फाल्यां फेस्ताचो दुसरो दीस मिसां अशीं आसात सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार कोंकणी भाशेन मिसां त्या उपरांत 10:30 वरार सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत पसोतू आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक मिसाचे बलिदान भेटयतले. त्या उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेन मीस आसा आनी संजेर ह्या 12 दिसांची आत्मीक संभ्रमाची संपणी 6 वरार चलतली मिसाच्या बलिदाना सवे. मनादीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा आमचेच कर्मलीत याजक मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले आनी त्या उपरांत देवान आमचेर वतल्या सर्व बेसवांक अर्गां जावन आमी एवकरिस्तीक पुरशांव काडटले. तुमकां समेस्तांक ह्या सोपणेच्या मिसाक आनी एवकरिस्तीक पुरशांवाक मोगाचें आपोवणें दिता. भाऊ न्हू भयणीनो, वॉलंटियर्सांनी पार्लराक वचूंक जाय. सर्व वॉलंटियर्सांनी पार्लराक वचूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन छापलेली आसा. हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ सांताची जिणी सर्व नोवेना आनी सकाळी सांजेची मागणी अशें कोंकणी कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन मेळटा. तशेंच ह्या वर्साचें बाळूक जेजूच्या पुनशेताचें कॅलेंडर आमी छापलां. 1 पानांचें न्ही बगार 12 पानांचें आनी हातूंत दिसाची वाचपां सांताचें नांव तशेंच गव्हर्मेंट रजा असो विवर आसा. ह्या कॅलेंडराक आमी 100 रुपये मोल दवरला आनी हाचे तावनेवचे पयशे आमी दुबळ्या कुटुंबाक गरबांच्या योजना खातीर वापरतले. करतल्यो थंयच कदेलार आसूं फाल्यांच्या मिसाक ते उपकारतात.
पाहून न्ही भयणीनो, इतल्या व्हड संख्यान ह्या बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्ताक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुणशेतांतय तुमी दवरल्या अभिमानाक, तुमी दाखोवच्या मोगाक आनी सहकाराक आमी तुमकां सदांच ऋणी जावन आसा. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचें योजन मांडून हाडलां. तें जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचें योजन. आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें योजन आमी आसा केलां. हें योजन बाळूक जेजूच्या पुणशेताचें म्हणटना बाळूक जेजूच्या भक्तिकाचें. तशेंच जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां सोमचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हें बाळका जेजूच्या भक्तिकाचें एक योजन आसता. तुमी जर मोठो आदार दिलो खंडी जावन ही दोनी योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक, तेगांक, चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हें योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हें एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळूक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.